धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 28 वळी 1 ते 31. पावलो माल्ता जुंव्यार. आमी सुरक्षीत सुटल्या उपरांत ह्या जुंव्यांचें नांव माल्ता म्हूण आमकां गमोवन आयलें. त्या गांवच्या लोकान आमकां खूब मोयपास दाखयलो. पावस पडटालो आनी हिंव खातालें देखून तांणी एक आकटें पेटयलें आनी ताचे भोंवतणी आमकां सगळ्यांक सोनिमान केलो. पावलोन शिरपुटांचो एक भरो हाडून उज्यांत घालतालो तेन्ना गोरमेक लागून तांतलें एक फुरशें भायर सरलें आनी ताच्या हाताक चाबलें. ताच्या हातांतवन तें जिवाणें उमकळतालें तें पळोवन त्या गांवच्या मनशांनी एकामेकाक म्हणलें, खरेंच हो मनीस एक खुनी. तो दर्यांतलो सुटलो खरो, तरी देवाची नीत ताका जियोंक दिना. पूण ताणें तें उज्यांत फाफुडलें आनी ताका कांयच वायट जावंक ना. तो सुस्तलो हो ओचीत भूंय पडून मरतलो म्हूण तीं समजतालीं. पूण जायतो वेळ रावल्या उपरांत आनी ताका कांयच वायट जायना तें पळोवन ताणें आपलें मत बदल्लें आनी तो एक देव म्हूण तीं सांगूंक लागलीं. थंय लागींच त्या जुंव्यांच्या अधिकाऱ्यांचीं भाटां विटां आसलीं. ताचें नांव पोब्लियूस. ताणें आमकां सोनिमान केलो आनी 3 दीस पर्यंत इश्टागोतीन आमचो परामोस केलो. पुब्लियोसाचो बापूय जोरान फडफडतालो आनी ताका रोगताचीं भायरां जातालीं. पावलून ताका भेट केली आनी मागणें करून ताचेर हात दवरले आनी ताका बरो केलो. त्या उपरांत त्या जुंव्यांचीं सगळीं पिडेवंतां आयलीं आनी तीं बरीं जालीं. त्या लोकान आमकां जायत्या भासांनी मान दाखयलो आनी तारवान प्रवास करच्या वेळार गरज त्यो वस्तू तांणी आमकां दिल्यो. माल्ताक तावन पावलो रोमाक वेता. 3 म्हयन्यां उपरांत आमी एका तारवार चडल्या. हें तारू त्या जुंव्यार हिंवाळो सारतालें. तें आलेक्झांद्रियाचें आसलें आनी ताचेर आसली जवळ्या देवांची खुणां. आमी सिराकुसाक थांबल्या आनी 3 दीस थंय रावल्या. उपरांत किनारे भोंवतणी वचून आमी रेजियोमाक पावल्या. एका दिसा उपरांत दखिणीचें वारें मारलें आनी 2 दिसांनी आमी पुतियोलियाक पावल्या. हांगा आमकां आमची थोडी भाव भयण मेळ्ळी आनी आपणाच्या सांगाता 7 दीस रावंक आमचे लागीं मागलें. शेकी आमी रोमाक पावल्या. थंय आमच्या भावां भयणींक आमची खबर मेळ्ळी आनी तीं आपियोसाचो बाजार आनी 3 खानावळी हांगा पर्यंत आमकां मेळूंक आयलीं. तांकां पळोवन पावलोन देवाक अर्घां दिलीं आनी धीर घेतलो. पावलो रोमा शारांत. आमी रोमांक पावतोच एका खासगी घरांत रावंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक सैनीक दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावानो, आमच्या लोकांचेर आनी आमच्या पुर्वजांच्या चाली रितींचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजलेमांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. तांणी म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मोरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सोबे तांकां कांयच मेळूंक ना देखून
ते म्हाका सोडूंक सोदताले, पूण जुदेवांनी अजून विरोध केलो. देखून जोरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें, तरी हांवें म्हजी झडती करूंक सोमराजाक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासून तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन इल्लीशी गजाल म्हाका करूंक दियात म्हूण हांवें मागलें. कित्याक इस्रायलाच्या भरमाशाक लागून ह्या सांकलेनी हांव बांदलेलो आसा. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाक तावन तुजे विशीं आमकां कसलींच पत्रां येवंक नात आनी आमच्या भावा भयणी मदल्या कोणेंच थंय तावन हांगा येवन तुजे विशीं कसलोच वायट निरोप हाडूंक ना ओ कसलीच वायट गजाल आमकां सांगूंक ना. तरी पूण तुज्या मनांत आसा तितलेंय आमकां सांग. तें तुजे कडचें आमी आयकूंक आशेता. कित्याक ह्या पक्षाचेर वेता थंय विरोध आसा हें आमी जाणो. तेन्ना ताणें एक दीस थारायलो आनी पावलो रावतालो त्या घरांत जायतीं जाणां ताका मेळूंक आयलीं. तांचे कडेन उलोवन ताणें देवाच्या राज्याक साक्षी दिली आनी मोइजेसाचे समूर्तीन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांचेर जें जेजू विशीं बरयलें आसा ताची तो सकाळीं थावन सांजे पर्यंत तांकां खात्री दिवंक प्रयत्न करीत रावलो. तो सांगतालो तें थोड्यांनी मानून घेतलें, पूण हेरांनी तें मानून घेतलें ना. तांचे मदें एक मत जावंक ना. देखून तीं भायर सरतना पावलून तांकां हें निमाणें उतर सांगलें. इसायस प्रवाद्या वरवीं पवित्र आत्म्यान तुमच्या पुर्वजांक सांगल्यान तीं उतरां खरेंच सारकीं आसात. हे पोरजेशीं वच आनी तांकां सांग, आयकात, आयकोत रावात, पूण तुमकां कांय समजोचें ना. पळयात, पळयत रावात, पूण तुमकां कांयच दिश्टी पडचें ना. हे पोरजेचें काळीज निबोर जालां. दोळ्यांनी तांकां दिसोना जावंक, कानांनी तांकां सारकें आयकोना जावंक, मनांत तांकां समजोन येना जावंक, आनी तीं म्हजेशीं परतून येवन हांवें तांकां बोरी करिना जावंक तांचे कान भेरे जाल्यात. तांणी आपले दोळे घोट धांपल्यात. म्हणटोच हें जाणो जायात, आपल्या तारुणाचो निरोप देवान विदेशांक धाडला. तीं तो आयकतलीं. 2 आख्खीं वर्सां पावलो भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोळ नासतना देवाचें राज परगोडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो.